देवचार बसल्या मनशांनी जिजूचे पांय पडले आणि म्हणलें, तू कोण तो आमी जाणाव. तू जिव्या देवाचो पूत. तू आमकां वळवळोवंक आयलाय कितें? तू कोण तो आमी जाणाव. तू जिव्या देवाचो पूत. देवचार जाणा आपलो रुसणार कोण तो. देवचार जाणा देव कोण तो. देखू देवचार जिजू मुखार पांय पडलो आनी जिजू लागीं मागलें, म्हाका वळवळोव नाका, म्हाका वळवळोव नाका, म्हाका त्या दुकराच्या हिणान धाड. जिजून त्या देवचाराक दुकराच्या हिणान धाडले. आयज मनीस आपलो रोसणार कोण ती जाय सणा नको. आपलो देव कोण ती नको. खंय तान आमी आयल्या आनी खंय आमी बेतेल्या ते नको. हे वेळार म्हजे बाबा आनी म्हजी भयणी, हे पवित्र संस्कार मुखार वतो जिव देव आसा तो. आमी सत्संगी पळोवया. ती काळीज आनी मन उक्तें कर. देवाक सांग, तूं म्हजो देव, हांव तुका नमान करता. पाया तुझ्या पडो स्तुती तुझी गावो. पाया तुझ्या पडो स्तुती तुझी गावो. प्रभू प्रभू म्हणून आमी आयल्या तुका मेळो. प्रभू प्रभू म्हणून आमी आयल्या तुका मेळो. जिजू, भुरगीं आपल्या आवय बापाय मेळूंक येता. तशी वेळार आमी तुका मेळूंक आयल्या. भुरगीं आपल्या आवय बापायचें दर्शन घेवंक आशेन आशेता. तशी तुका आमच्या जिव्या देवाची दर्शन घेवंक आमी आयल्या. तुझें दर्शन, तुजी नदर आमचेर पातकेंचेर, तुजी नदर ये रोसणेचेर, तुजी नदर पिडेवंतांचेर, तुजी नदर सांडलेल्या पावलांचेर. ह्या वेळार तुजी नदर म्हजेर दोनया. हांव एक पातकी, पातक्या मदलो हांव एक पातकी. हो पळय आसा तुजी सशी. व्हडा संतोशान, व्हडा खुशालकाय नांव आसा. तुझे पांय पडूंक हो पळय हांव आसा. पांया तुझ्या पडो स्तुती तुझी गावो. पांया तुझ्या पडो स्तुती तुझी गावो. प्रभू प्रभू म्हणून आमी आयल्या तुका मेळो. प्रभू प्रभू म्हणून आमी आयल्या तुका मेळो. भुरगीं आमी ल्हान
तशी भुरगीं आमी वो भुरगीं आमी ल्हान तशी भुरगीं आमी वो प्रभु प्रभु म्हणून आमकां मोग तुजो प्रभु प्रभु म्हणून आमकां मोग तुजो भुरगीं आमी ल्हान तशी भुरगीं आमी वो भुरगीं आमी ल्हान तशी भुरगीं आमी वो प्रभु प्रभु म्हणून आमकां मोग तुजो प्रभु प्रभु म्हणून आमकां मोग तुजो एवढा दुनिया ल्हान भुरग्यांक तुवें वेंगयली ल्हान भुरग्यांक तुवें वेंगयली अशें वेळार आमकांय तुजे कोपान वेगळी दुनिया थोडेच वेळ आमचे दोळे बंद करुया दोळे बंद करुया आनी देव तुका वेगळयता देवाची वेंग पातक्यान बागेवन पावन पिढीवंतांक भलायकी सांडलोल्यांक वाट सोट आनी जिवीत तुझ्या पुढं सुती तुझी गाव माया तुझ्या पुढं सुती तुझी गाव प्रभु प्रभु म्हणून आमी आयल्या तुका मेळूंक प्रभु प्रभु म्हणून आमी आयल्या तुका मेळूंक माया तुझ्या पुढं सुती तुझी गाव माया तुझ्या पुढं सुती तुझी गाव प्रभु प्रभु म्हणून आमी आयल्या तुका मेळूंक प्रभु प्रभु म्हणून आमी आयल्या तुका मेळूंक भुरगीं आमी ल्हान तशी भुरगीं आमी वो भुरगीं आमी ल्हान तशी भुरगीं आमी वो प्रभु प्रभु म्हणून आमकां मोग तुजो प्रभु प्रभु म्हणून आमकां मोग तुजो भुरगीं आमी ल्हान तशी भुरगीं आमी वो भुरगीं आमी ल्हान तशी भुरगीं आमी वो प्रभु प्रभु म्हणून आमकां मोग तुजो प्रभु प्रभु म्हणून आमकां मोग तुजो भुरगीं आमी ल्हान तशी भुरगीं आमी वो भुरगीं आमी ल्हान तशी भुरगीं आमी वो प्रभु प्रभु म्हणून आमकां मोग तुजो प्रभु प्रभु म्हणून आमकां मोग तुजो हालेलुया हाले हाले हालेलुया हाले हाले हालेलुया हाले हाले हालेलुया हालेलुया तूं म्हजो देव तूं म्हजो धनी तूं म्हजो रोसनार हांव तुका नमन करता सगळ्या काळजांतल्यान दुनिया तुका हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया जीसू दुनियाच्या दुनिया रायांच्या राया दुनी तू माझे सुनी तू माझे गुरु हालेलुया 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 महिमा देवा बापाक महिमा जेजू क्रिस्ताक महिमा पवित्र आत्म्याक हालेलुया 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 भावन भयणो आमी नियाळ करता देवाची वळख देवान आमकां रोसल्यान देवाची कितें घेवंक वळख घेवंक टू नो हिम देव कोण जाणा जावंक ताची वळख घेवंक देवान आमकां रोसल्यात हालेलुया 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 देव बाप देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो तीग जावन एक देव हो देव सासनाक जियेता तो देव सासनाक जियेता तो देव आमी नियाळ केल्या ते भशेन देवाक ओरूम आनी शेवट ना देव आमकां ओरूम आसा आनी आमकां एक शेवट आसा आमी हे संवसारान मुखेल सागुडे आमची बद्दत आहा ना आसा वो ना बद्दत ना इयर ना कोणी थोड्यांक खबर ना आपूण केन्ना जाली ती थोडी म्हणटली मिरगा जाल्ली थोडी म्हणटली पिकेर जाल्ली थोडी म्हणटली मागीर मायाक जाल्ली मायाक म्हळ्यार पुरमेताच्या फेस्ताक जाल्ली कोण म्हणटली आनी केन्ना जाल्ली कोण म्हणटा घर काडलां तेन्ना जाल्ली कोण म्हणटा नोळे घातले तेन्ना जाल्ली पूण तुमी केन्ना जाली म्हणात आमकां सगळ्यांक जल्माची तारीख आसा एक आमी जल्मले हांव पूण देवाक रूम आनी शेवट ना हे पयलीं आमच्या मनान वचूं दी आमकां शेवट आसा आमी हे संवसारान जियेता ती केन्ना मरतली नको एक कुडीक शेवट आसा एक कुडीक कितें आसा शेवट आसा आत्म्याक शेवट ना देव कितें देव आत्मो ताका शेवट ना आनी ह्या देवान ह्या आत्म्यान आनीक आत्मे रुसले ह्या आत्म्यान आनीक आत्मे रुसले ते म्हळ्यार आंज बुडवे आनी कोण जाले आंज बुडे थोडे कोण जाले थोडे आंज बुडे कोण जाले देंवचार जाले देवाक ना म्हणले तेन्ना ते देंवचार जाले म्हणटा बाबून न्हू देव बाप देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो हे तीग जाण एक देव तीन देव न्हू थोडी सायबीन मा एक देव न्हू सांत हातून देव न्हू आमचे भाशेन मनीस ते सायबीन मा स्पेशल वस्तुरी पातोक नासतना देवान तिका जल्मान हाडली पातोक नासतना जियेली
आनी पातोक नासतना सासणी सासणाक देवा सोशी गेली सजमल्यान. पण आतां देव सासणाचो देव, सासणाक जियेता तो देव. हे देवा सवय कांयच उणें ना. म्हजी नदर उणें आहा देखून म्हाका कितें घालचें पडलें? ओगलो घालचें पडलें. म्हजी नदर मातशें उणें आसा देखून म्हाका ओगलो घालचें पडलें. म्हजी नदर जर सारकी आसली ओगलो घालूंक नाका आसली. देवाचे नदरेक देवाचे सवय कांयच उणें ना. इज अ परफेक्ट, सुपूर्ण, सुपूर्ण. मनशां अपूर्ण. मनशा सवय सगळें परफेक्ट ना. पूण ओ देव तेका उमके दीस वर्सां म्हण लागोनात. आमी चेंज जायत आसता. समज एक तुमी 10 वर्सां फाटीं आहली तशी आहात अजून ना, 30 वर्सां फाटीं आहली तशी आहात. आनी एक थोडीं वर्सां आमी जियेतलीं तशीच उरतलीं ना. केंस काळे केले आनी धवे केले म्हूण आमी तशीं उरता ना. बदलत आसा, चेंज जायत आसा. आनी एक साद देंवन 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 सारकें बुड्डाव जायन कोडे कितें हातात आनी कितें जेवतात आनी कितें उलयतात म्हण आमकां कांय खबर. आमी कितें जातलीं? बदलतलीं. पूण देव बदलना. देव चेंज जायना. देव सासणाचे सासणाक आसा तसोच आसतलो. हो देव भावणीनो, हो देव ताका मरण ना. देवाक मरण ना. ताका ओके आमी देवाक मान उडयलो, आमच्यान देवाक मान उडोवं येता? भावणो, देव हो आत्मो, सोर पदवीदार आत्मो, जियेता तो आत्मो. ताचे मुखार भावणो 1 वर्स आमकां 1 वर्स तें. ताका 1000 वर्सां म्हळ्यार 1 दीस जावं येता आनी 1 दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां जावं येता. ताका काळ, टायम, सिजन कांयच लागना. पळयात बागीन पेद्रूची पयली चीट, बागीन पेद्रूची दुसरी चीट, 3रा अवेसूर वळी 8. 2 Peter chapter 3 verse 8. ऐकात, बरी करून ऐकात. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ही गोष्ट तुम्ही कधीच विसरूंक फावना. पयलो पाप साहेब कोण तो? पेद्रू. पयलो पाप साहेब. देव ताची उर्वी कितें सांगता ऐकात. प्रितीच्या भावा भयणीनो, एक गोष्ट तुम्ही केन्नाच विसरूंक फावना. हांव आतां तुमकां एक गोष्ट सांगता, ती केन्नाच कितें करची न्हू तुमी. कितें वस्ती ऐकात. कितें वस्ती तुमी केन्नाच विसरची न्हू की सर्वेस्वरा मुखार 1 दीस 1000 वर्सां सारकें. 1 दीस देवा मुखार कितें 1000 वर्सां. 1 दीस 1000 वर्सां सारको आनी 1000 वर्सां एका दिसा सारकी कशी जावं येता. 1 दीस 1000 वर्सां आनी 1000 वर्सां एक दीस. देव बाबडीनो, देव एक सासणाक जियेतलो सुपूर्ण देव. सासणाक जियेतलो सुपूर्ण. हे दोंगर, दर्या, नदी कोणे रचल्यात? तेच्या पयलीं कोण आसलो? हे दोंगर, नदी रचचे पयलीं कोण आसलो? देव आसलो. पयलें नियाळ केला. हे सगळें कांयच नासलें, पूण देवान तें सगळें कितें केलें? बूक ऑफ Psalm 90 verse 2. हो सगळो संवसार रचचे आदी खूंय कोण आसलो? देव आसलो. बाबणो, ही वस्तू आमच्यानी मोडूं येतात. ही वस्तू आमच्यानी कितें करूं येतात, पूण देवाक मोडूंक तो सोर पदव्यात देव. जेन्ना मादर ट्रिजा, आय लायक मादर ट्रिजा. कित्याक मादर ट्रिजा न्हू जे दिसा मेली, तिचें मरण आसलें,
तेसा एक वरभर एक दिसभर टीव्ही बोली बसून रावलो हांव. जेसाक मादर टेरेसा मेली आमगे टीव्ही नासली वो चलो नासले नोका हांव कोणाय गेलो एक वरभर ते टीव्ही बोलीन बसलो. मादर टेरेसाची जिवीत कितें तें पळोवपाक, मादर टेरेसाची जिवीत कितें तें पळोवपाक. पावलो मादर टेरेसाची जेन्ना सांत म्हूण जाली तेन्ना आमी खुशाल जालो, वाव आनीक आमकां सांत मेळटा म्हूण. आनी कोण एकट्यान म्हाका म्हणलें, पळय मादर टेरेसा सांत जाता पूण ताच्या देसान तिका आपणावंक ना. मादर टेरेसाचो दीस आल्बानिया म्हणटा तो दीस. खंयचो दीस? आल्बानिया. ह्या देशांतली ती, आल्बानिया देशांतली. आनी ह्या देशान आयज मुस्लीम लोक आसा, मुस्लीम कंट्री इट इज. पूण जेन्ना मादर टेरेसा सांत जाता दिसाक थंयसरल्या गव्हर्मेंटान आनी थंयसर थोड्या लोकांनी एकठांय जाले आनी म्हणलें आमची एक ह्या आल्बानिया देशांतली एक वस्तोरी पावरफूल लेडी ती संवसाराक कितें जाली, सांत आनी संवसाराक पोजळ्ळी. आनी थंय त्या देशाक केदें व्हडलें नांव आनी वॉर. आमच्या देशांतली ह्या आमच्या देशांतली एक वस्तोरीन आमच्या देशाक न्हय पूण आख्या संवसाराक एक नोखेत्र कितें जालें, पोजळ्ळें. हिजान जायतो लोक खुशाल जालो. आनी ताका लागून ताणें चिंतलें तांच्या देशांत मादर टेरेसाचो एक व्हडलो स्टॅच्यू बांदपाक. कोणाच्या उडगासाक? मादर टेरेसाच्या उडगासाक. पूण थोड्या फंडामेंटलिस्टांनी ताणें नाकारलें, ना आमच्या देशान तिचो स्टॅच्यू बांदपाक जायना. आनी अशी लोकां मदीं वयर सकयल जालें. थोडे म्हणटा बानया, ना ती क्रिस्तांव मिशनर, तिचो आमी स्टॅच्यू आमच्या देशान बांदचो न्हू. आनी म्हाका कोणें विचारलें, पळय नाताली हें ताणें केलां तें सारकें. आनी हांवें म्हणलें एक सायडीन सारकें, बांदूंक ना तो बरो जालो, बांदूंक ना तो बरो जालो. कितें कोत्ता आहलें बांदलें जाल्यार कोण तरी तेजे गुडयो मारता आहले आनी फोडटा आसले. हांवें म्हणलें ती स्टॅच्यू आहा तो मादर टेरेसाचो कोणूय टेररिस्ट आहा ते केन्ना एटॅक करीत आनी फोडीत म्हूण सांगूंक जायना. आनी मागीर हांवें मादर टेरेसा मोडली, मादर टेरेसाची स्टॅच्यू मोडलो आनी व्हडली बोवाळ जाता संवसारान. हांवें म्हणलें तो घडी स्टॅच्यू ते मोडूं शकत पूण मादर टेरेसान जो संवसाराक जेजू क्रिस्ताचो मोग दिलो, देव म्हणल्यार मोग हें दिलो, तें कोणाच्यान मोडूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देवूय बी अशेंच कितें बाबडे न्हू, हे स्टॅच्यू इगोर्जो हें सगळें मोडूंक शकता हांव पूण देवाक हे आत्म्याक कोणाच्यान आडोवपाक जायना. रिसंटली आनी खबर सांगली हांवें, रिसंटली दिसांनी सांगल्या ती म्हणल्यार एका दिसाक एक व्हडलें कॉन्फरन्स आसलें, व्हडलें कॉन्फरन्स. हजारांनी लोक, लाखांनी लोक ह्या रितीराक येवपाचो आसलो आनी आयलोय बी. हजारांनी लाखांनी लोक आयलो. व्हडले ग्रावंडाचेर ग्रावंड, व्हडलीं मैदानां तीं बरोवन वतालीं देवाचें उतर आयकूंक. हे जायते लोक खुशाल जाले. आमच्या गांवांत जायतो लोक मागणें करूंक येता. एक खुशालकाय हे गांवांत. पूण जायते जाणांक वायटूय बी दिसलें. देवसराच्या मनशांक कितें दिसलें? वायट दिसलें. आनी ताणें चिंतलें हे सगळे लोकांक आमी देख शिकयतले हांव, हे सगळे लोकांक आमी देख शिकयतले हांव आनी तांचो देव कसो तो आमी पळयतले हांव. अशें म्हूण दुसऱ्या गांवांतल्यान जायते गुंडा भायर सरले आनी ताणें चिंतलें हो लोक गेल्लो आसतना आमी हे सगळे येदे व्हडल्या पेंडलाक गुजो घालून लासून हे कोदेलांचो गुबर कोत्तले हांव. अशें म्हूण सुमार 400-500 व्हडले गुंडा आयले. गुंडे आयले तेन्ना खंय अशें घडलें, सगळो लोक रेतीर काबार करून कितें जालो, सांजचो
घरा गेलो. आनी मागीर दुसरे दिसा पोतून येतालो लोक. दिसभर देवाची उतर आयकताली आनी सांजची खंय वेताली खंय वेताली घरा. थोडी दोळे बंद करतात घरा म्हणून. बाबा न्हू जालें तें हे गुंडा मातशे लेट पावले. लोक जसो घरा वयतालो घरा पळयत तेन्ना ते पावले. तेन्ना खंय एक ल्हान भुरगो आयलो तांचे भितर आनी तांचे लागीं रडोन मागूंक लागलो, कितेंय करात आनी आमच्या घरा लागीं यात. उपकार करून म्हज्या घरा लागीं या. आनी भुरग्याक तेणें केअरलेस केलो. तो मागीर सारको दिमी माणसां रडोन तांचे लागीं मागूंक लागलो. आनी मागीर तांचे भितर एकट्या मातशें दिसलें चुरचुरे दिसले. एक्चुअली ते चुरचुरे करूंक आयिल्ले, कितें करूंक आयिल्ले, हे सगळें डिस्ट्रॅक्शन करूंक आयिल्ले, सगळें निसंटण करूंक आयिल्ले. आनी तांकां दिसले आनी ते थोडे काडले आनी तांचे घरा गेले. बरे चलोन गेले. आनी मागीर ह्या भुरग्याची आवय मरणाची तुडीर आसली आनी फडफडटाली. मरपाचो वेळ जाल्लो. ह्या भुरग्यान ह्या मनशाक सांगलें, म्हज्या आवयचेर मागणें करात. कितें करात? तांकां मागणें करूंक कळटा. तांकां फकत फोडूंक आनी मोडूंक कळटा. देंवचाराचे ते तांकां मागणें करूंक कशें कळटलें. आनी ताणें म्हणलें आमकां मागणें करूंक कळना, आमकां मागणें करूंक. पूण हे भुरग्यान सांगलें हालेलुया 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 म्हणत आनी दूर आहात. आनी हो भुरगो स्वता म्हूण ताणें ते हात दवरलो. आनी हो भुरगें कितें म्हणूंक लागलें तांकां हालेलुया लागून सारकें म्हणूंक कळना. पूण ते म्हणत रावले आनी जी वस्तुरी मोडटाली सारकी मरणाची हेची आसली ती उठली आनी बसली आनी बरी जाली. आनी मागीर ते आपल्या हाताक पळोवंक लागले, आरे आमी हात दवरले आनी हे मनशांनी जिवीत बदललें. हालेलुया 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 हालेलुया. बाबूनो देव हो आत्मो कोणा वरवीं खंय मेळ्ळो तें सांगूंक जायना. म्हणून देव हो ओरूम आनी शेवट. देव ओरूम आनीक शेवट हे आमकां सांगता प्रकाशाचें पुस्तक 1 आविसूर वळी 8 हांगासर मेळटा. देव ओरूम आनीक शेवट. म्हण बाबा न्हू देव देवा सवय कांय बदलना. आमी सगळ्यांनी हालेलुया म्हणलें म्हूण देव आनी मातशें पदवेदार जातलो ना. आमी फुलां घातलीं, एका वाती लायल्यो, आमी धूप घातलो, आमी फेस्तां परबां केलीं, धूमधाम केलो, देवाक कांय मेळना आनी देवाक कांय नाका आमचें. जाणा तुमी देवाक कितें जाय आमचें? कितें जाय? हय, देवाक आमचें कितें जाय? कांय नाका. देवा कडेन सगळें आहा. देवाक डोनेशनाची गरज ना, देवाक भांगर रुपयाची गरज ना. जाय जाण म्हणटात हांवें देवाक हें भांगर दिलें, हांवें देवाक. आरे बाबा म्हज्या शाण्या, देवाक आमच्या भांगर रुपयाची गरज आनी देवाक तर आमच्या भांगर रुपयाची गरज आहा जाल्यार देवा सवय कितें जालें? तो देव न्हय. देवा सवय कितें तरी उणें आसा जालें. समजलें तुमी? देवाक आमची कितें गरज आहा जाल्यार देवा सवय कितें आसा जालें? उणें आसा जालें. आनी उणें आसा देखून आमी देवाक कितें करता? आमी दिता. देवा सवय कांयच उणें ना. हालेलुया 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 हालेलुया. आमी देवाक दिलें ना, देवाक दिलें. देव आसा, आसलो आनी तसो सोर पदवेदार देव. तो सोर पदवेदार. पूण देवाक आमी देवाच्या वावराक आमी दिता. देवा सुशी आमी येता. देवाक कांय मेळना. पूण परतें जाल्यार कोणाक मेळटा? कोणाक मेळटा? आमकां मेळटा. कित्याक आमची सवय स्वत मानता तुमी. आमचे बाब मारेणें सांगलां तें आमची सवय उणें आसा.
आनी आमी देवाशी येता, देवाची वळख येता, तेन्ना आमी सुपूर्ण जावंक पावता. बी लायक माय फादर हू इज मर्सीफूल, हू इज परफेक्ट. म्हजे बापाय परी तुमी बी सुपूर्ण जायात. लूक चॅप्टर 6 वर्स 36. म्हजे बापा परी तुमी बी सुपूर्ण जायात. कितें ते देवाचे कांय गूण नियाळ करुया. देवाचे कांय गूण नियाळ करुया मनशा सवें. तुमकां कितें दिसता, देवान आमकां कित्याक अशी रचली? देवान आमकां कित्याक अशी रचली दिसता तुमकां? वन एट अ टायम. आपलो ताचो मोग करपा. ओके. ताचो मोग करपी कोण ना जालो, तेका लागून तेणें आमकां आमचो मोग करूंक, ताचो मोग करूंक आमकां रचली. दुसऱ्याची गरजो ओळखून घेवप. प्रेज द लॉर्ड. आनी कितें दिसता? आनी कितें दिसता तुमकां? देवाक मनशांची गरज ना आसली. देवाक मनशाची गरज ना. पूण देवान मनशाक रचलो देवाच्या बरेपणान. आवय बापूय भुरग्यांक जल्म दिता. कित्याक दितात? कोण सांगता? जायते आवय बापूय आहात. आवय बापूय भुरग्यांक जल्म दितात. कित्याक दितात? कम ऑन, चिंतला तुमी? आमी भुरग्यांक जल्म दिला, कित्याक दिला? संसार वाडोवंक आनी चडोवंक. संसार वाडोवपाक आनी चडोवपाक. आमचो संसार. ओके. आनी कित्याक? आनी कित्याक? कित्याक न्हू? ना फादर, जाणटे जालो उपरांत म्हाका कोण चोयतलो? म्हाका चोवपा नाका? मुगे घराचें नांव वयर सरोंक नाका? आमचें हेका सजमल्यात आमकां जाणटे जाल्या उपरांत कोणें तरी पळोवपाक जाय. आमच्या घराचें नांव वयर सरोंक जाय. आमची पिळगा कंटिन्यू उरोंक जाय. समज पायस आहा, समज पायस तर सगळी काबार जाली, अरे पायस पिळगा काबार जातली. आमचे खातीर देवान मनशाक आपणा खातीर रचूंक ना. देवान मनशाक आउट ऑफ लव, ताका गरज नासली मनशाची, तरी आसतना देवान मनशाक आपल्या उदारपणान सजमल्यान, आपल्या उदारपणान देवान मनशाक रचला. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पण देवान मनशाक रचलो आपल्या उदारपणान. कोणा भाशेन? दुकरा भाशेन, माकडा भाशेन. कोणा भाशेन? आपल्या भाशेन. हे रुपणे तुजे आसा ते कोणा भाशेन? कोणाचे? देवाचे. देवाचे रुपणे. देवाचे रुपणे. आनी देवाक जाय ताचे भाशेन आमी जाल्ली. देखून बुक ऑफ साम 34 वर्स 8, स्तोत्रांचें पुस्तक 30:4 हावेसूर 30:4 वळी 8. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्वर कितलो मोवाळ. आनीक चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्वर कितलो मोवाळ गोड. पूण देव आपल्या मोगान 2 हांकां रचता. एक म्हळ्यार आपल्या मोगाची, एक म्हळ्यार देवान रचले आंज बड्यो रचले. कोण रचले? दुसरे रचले मनीस रचले. आंज बुडवे तांकां फक्त एकूच आसलें. कितें आसलें तांकां? काल नियाळ केला पयर. आंज बुडव्यांक कितें ना? कूड ना. एक कूड आसले आनी एक कूड नासले. कूड आसले कोण? मनीस. आनी कूड नासले कोण? आंज बुडवे. आनी त्या कूड नासले आंज बुडवे
थोडे देवाक ताणें ना म्हणलें, देवाक ताणें ना म्हणल्यान गर्वान फुल्ले. कोण ते देवचार जाले. सजमल्यान देवान रुस्स आसतना कूड आसले आनी कूड नासले. कूड आसले मनीस आनी कूड नासले आंज बुडवे. ते आंज बुडव्या भितर दोन जोमे जाले. एक जोम्यान देवाची वाखाणी करीत रावले, देवा बरोबर रावले, आनी एक जोमो देवा बरोबर रावंक ना. म्हणून ते कोण जाले? देवचार जाले. बाबड न्हू, हो देव सासणाक जेता तो देव. दुसरी वस्त बाबड आमी केन्नाच विसरूंक फावना. देव सगळें आमचें जाणा. कोण जाणा? देव जाणा. आमचे पास्ट, प्रेझेंट आनी फ्युचर जायते बावडी इनर हिलींग, भितरली पेकोवणी. आमी नको आमच्या जिवितांत कितें घडलेलें तें भुरगेपणार. थोडें काल कितें घडलेलें आयज उडगासना. थोडें आयजूच घडलेलें आयजूच उडगास. पूण देव आमचें सगळें फाटलें जाणा. दुसरें देव आतांचें जाणा आनी फुडाराक कितें घडटलें तेंय बी देव जाणा. देवाक कोणाच्यान आमी कांय लिपोवंक जायना. देवाक कोणाच्यान कांयच लिपोवंक जायना. आनी पावटी देवाक कोणाच्यान कांय लिपोवंक जायना. कितें लिपोवंक जायना? आमचे विचार, आमच्यो करण्यो, आमची उतरां एका बुकार बरयल्लीं आसा. जाणा तुमी, आमी उलयता ती उतरां बुकार बरयल्लीं आसा म्हण केन्ना आयकलां? आयकलां? आमचे बूक बरतले, ताचो बूक बरोना. कोणाचो? देवाचो. आमची उतरां, आमची चिंतनां, आमच्यो करण्यो देवाक सगळ्यो थाव्यो, सगळ्यो थाव्यो. अशें हेब्रेवांक बरयल्ली चीट चॅप्टर 4 वर्स 13. देवा मुखार कोणाच्यानूच कांय लिपोवंक पूण आमी आमकां लिपयता. आमी सगळे आमकांच लिपयता पूण देवाक लिपोवंक. हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 3. देवाक कोणाच्यानूच कांय लिपोवंक जावचें ना. म्हणटरी आमी कितें जेन्ना आमचें दूख, कोश, पिडा, पातक घोस्कोताय लिपयता तेन्ना आमची गोत माजराची. कोणाची? आयकोना माजर केन्ना पयलें ना? पयलें ना अशें ओगी आहात. जेन्ना आमी आमच्यो वस्तू लिपयता, आमचें पातक लिपयता, आमचें दूख लिपयता, तेन्ना आमची गोत कोणाची? माजराची. थोडी म्हणत भिवून म्हणटाय आतां माजर जाली. पण आमची गोत कसली? माजराची. माजराची. आतां माजराची गोत कितें ती पळोवया. माजराक खंय पिवपाक जाय दूद. कितें पिवपाक जाय? कितें पिवपाक जाय? दूद. पण माजर कितें करता? घरकान कांय दूद दिवपाक ना. दिल जाल्यार माजराक दोन कांटे दोन शिता उरलो गोटे दीत. आतां मॉडर्न माजर आतां तांकां व्हडले व्हडले जाय. मनशां म्हणजे तांकां बसूंक चड पयशे वयतात. पर्शियन कॅट बी म्हणटा तांकां बसपाक चड पयशे वयतात. पूण माजराक दूद पिवपाक जाय. पूण माजर कितें करता? आपले दोळे बंद करता. आपले दोळे कितें करता? बंद करता. आनी कितें पियेता? बरी गजाल. हांव दूद पिता तें म्हाकाय दिसती पडोवंक जायना. वेल्यान तें आपल्या मनान म्हणटा म्हाका कोण पळयना. माजर दूद पियेता आनी आपल्या मनान चिंता म्हाका कोण. हो संवसार बी माजराची गोत करता. आमी आमकां फटयता. जेन्ना आमी पातक करता, आमचे पातक आमी लिपोवन धापून दवरता, देवाक आमच्यांनी फटोवंक जायना. आमच्या हतोसकोनाक आमच्यांनी फटोवंक जायना. पूण आमी माजर जाता आनी कोणाक फटयता? कोणाक फटयता? आमकांच फटयता. आमकांच फटयता. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 देखून लुकासान बरयल्ली जेजू क्रिस्ताची बरी खबरीन आमकां मेळटा.
Luke chapter 8 verse 17. कांयच देवाक लिपोयलोले ना. पण तूं रानान राव, तूं शारान राव, तूं दिसाचो राव, तूं खंयच राव, देव सगळें जाणा की देव प्रेझेंट, पास्ट आनी फ्युचर. देव आसा, आसलो आनी सदांकाल आसतलो. म्हण बाबा न्हू, दुसरी आनी गोश्ट मनां दवरिया, देव सगळे सुवातेर आसा. देव सगळे सुवातेर आसा. बाबा न्हू, लास्ट पॅन्डेमिकाक पयले फर्स्ट वेव आयले तेन्ना आखांत आयलो लोकांचेर. इतलो वेळ मागणें करून रावूं पडलें, इतलो वेळ ऑनलायन रावचें पडलें, कित्याक एक उतरान घोडे कोणाचो जिवीत साल्वार जाता जावं न्ही. कितलीं जाणां, फादर आमी तुजो आहात थंयसर येता. आगो बाय नाका. फादर उपकार कर आनी मातशें हॉस्पिटलान ये. कोणाक पूण पावूं, खंय वचूं. आनी असल्या वेळार न्हू म्हजें मन आनी म्हजो अनुभव जायते जाणांक देव पावलो. आनी एक साक अशें जालें, एक बायलें म्हाका सांगलें, फादर देव बरें करूं, हांव राती येवन म्हजें तुवें मागणें केलें आनीक हांव बरी जालें. राती आनी हांवें ना फादर, हांव सारकी मरणाच्या तोडेर आसली, हांव वत मेलीच दिसली. तुवें आयलो आनी मागणें केलें म्हजेर, आनीक हांव राती तेंगेर मागणें करूंक. म्हणलें इतलो फास्ट हांव विसरलो, राती मागणें तेंगेर करूंक गेलो आनी आतां सकाळीं विसरलो. ना गो बाय, हांव येवंक ना तुमगेर. ना फादर, तूं आयल्लो, मागणें केलो आनी गेलो आनी हांव बरी जालें. बरी जाल्यार देवा आर्गां म्हणलें. बरी जालें जाल्यार, पूण तिणें म्हणलां ते वेळार हांवें प्रेयर कोत्तालो. तिणें पळय म्हाका म्हणलां ते वेळार हांवें बी मागणें आसलो. घोडे हांव फिजिकली थिंगा पावलो ना, कुडीचे वाटेन थिंगा वचोन मागणें करपाक घोडे म्हजेर हांव गेलो ना. पूण देवान कशें तर तिचें मागणें केलें आसतलें, देवान कसो तर तिका हात लायलो आसतलो. पूण बाबणी न्हू, देव सगळी सुवातेर सगळ्या वेळार देव आमचे बरोबर आसा. सगळे सुवातेर सगळ्या वेळार देव आमचे बरोबर आसा. कमॉन सगळे बरोबर. सगळे सुवातेर सगळ्या वेळार देव आमचे बरोबर आसा. देव फादर, देव दर्यान आसा? वय. फादर देव वयर मळबार आसा? वय वो ना. फादर देव रानांनी आहा? वय. ते रान कोण रोसला? ते दर्या कोणें रोसला? ते मळब कोणें रोसला? देवान. ओ आत्मो सगळे खंयसर रावन उलो मारात, कसले वेळार उलो मारात. वो देव सगळे सुवातेर आसा, सगळे सुवातेर आसा आनी ते देवा बरोबर जियोंक जाय. जशी दोरमतांचो इतिहास, Act of Apostles chapter 17 verse 28. ह्या देवा बरोबर आमी जियेताव, ह्या देवा बरोबर आमी भोंवताव आनी ह्या देवा बरोबर आमी बी जियेताव. हालेलुया, 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 हालेलुया. बाबा काल हांवें तुमकां सांगलें, देव म्हळ्यार आत्मो, पदवीदार आत्मो. सुनामी येयले जाणा तुमी न्हू. सुनामी येयली आनी सगळें मोडून तोडून गेली. ताचें जेवण सोर पदवीदार आत्मो तो. आत्म्याक आमच्यान आडावंक जायना. देखून जुवांचे शुभवर्तमान जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24. देव म्हणल्यार कितें? आत्मो. एक पदवीदार आत्मो. हो पदवीदार आत्मो सगळ्याक कितें आसा? सगळ्याक
आसा पदवेदार आत्मा ओमनीपॉटन सोर पदवेदार देव म्हणल्यार सोर बाबा न्हू संसार कसो रचलो हांव ओके आतां इल्ली माती घेतलो आनी मागीर एक कुपां कोत्तलो मागीर कितें एक झाड कोत्तलो अशें देवान रुचूक ना कितें म्हणलें देवान कितें म्हणलें बूक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 1 उजवाड जा कितें म्हणलें उजवाड जा आनी कितें जालो ही पदवी उजवाड जा आनी उजवाड जालो हो तो सोर पदवेदार देव पण बाबा न्हू हे देवाचे पदवेचेर आमी भावार दवरून जाय जाणा न्हू आपल्या कोके मेमे आहा न्हू तेजेर धाकटे धाकटे दुखाचेर आमची नदर देवाचे सोर पदवेचेर न्हूय कोणाचेर आमचे ल्हान ल्हान कितें आहा न्हू धाकटे धाकटे प्रॉब्लेम आहात तांचेर देवाचेर दवरिनात पळय एका मॅथ्यू चॅप्टर 8:8 हांगासर तो शोधपती जेजू सांगता सायबा तुवें म्हज्या घरा येवं म्हाका म्हज्या घरा येवं म्हाका पूण कितें कर एक उतर मात उलय आनी म्हजो ही पदवी आनी चाकूर चाकूर ती 12 वर्सां रगपाट जाल्ली बायल कितली वर्सां 12 वर्सां रगपाट जाल्ली बायल सगळे पयशे कितें केले तिणें मोडले भाटाचो कुडको आसलो जाल्यार तो विकलो आसतलो घर आसलें तें विकलें आसतलें जिवीत ना जाल्यार घर आसून फायदो कसलो भाट शेत भांगार रुपया आसा जिवीत ना जाल्यार कसलो फायदो तुका आसा ना सगळें विकलें पूण कशीच बरी ती म्हणटा जेजूच्या आंगोस्त्र्याकूच हात लायले जाल्यार हांव कितें जातली आनी तिणें हात लायलो आनी ती हो तो सोर पदवेदार देव हालेलुया हालेलुया Hallelujah. 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 लाजार मेल्ल्यार कितले दीस जाल्ले 4 दीस जाल्ले थोड्यांक एका दिसान थोड्यांक किडे पडटात हे सगळे भायर पडटा फुट्टा सारके भितर आनी पाट मेलो उपरांत ते फुटले उपरांत कुसले उपरांत तो आनी वास कोणाक नाका बाबा मनशाचो इतलो इतलो वास आनी कोणाक येना आनी तुमी केन्ना घेतला जाल्यार मनशाक वास येता तितलो वास आनी कोणाक आनी हांवें घेतलो तेन्ना म्हाका 2 दीस लागून हांवें जेवपाक आनी कितें जालें हांव नको जायते मनशाचो वास हांवें घेतलो तेन्ना 2 दीस जेवपाक नाका आनी सगळें हो हॉरिबल लाजार मेल्ल्यार 4 दीस जाल्ले घाण पडलेली आसतली ते दोलीन पावल्या तुमी ते दोलीन पावल्यात बेतानिया कोण पावला केन्ना देवान धाडलेले वसात बेतानिया म्हणटा गांवांत गेल्लो हांव ताचे ते गांवांत गेल्लो बेतानिया पॅलेस्टायनान पडटा आनी बरे भितर दोल ती बरे भितर दोल आहा अशें करून भुंयार तें अशें अशें करून भितर वचपाक जाय म्हळ्यार म्हाका एक आसतलें थोडे म्हळ्यार 100 मिटर्स भितर आसतलें अशें करून धाकटें न्हू तें आनी जेजू भायर रावन उलो मारता ताका दोल बंद केल्ली आनी जेजू भायर रावन उलो मारता कोणाक उलो मारता कितें म्हणू हा लाजार उठ आनी कितें कर आनी दोल्ल्यान भायर सरता हो तो सोर पदवेदार देव ती चेडूं 12 वर्सांची चेडूं एकटीच जू मेल्ली मेल्या उपरांत कितें करूंक जाय कितें कोत्ता आमी कितें कोत्ता कांय करनात मेल तें बरें जालें रडटाय आनी कितें कोत्तात मरणाची कोणी मरणाची तयारी कोत्ताले सगळो लोक रडटालो उयेली मारताली आनी जेजू तांगेर वेता आनी तेजे वांगडा सांगता तालिता कुम लिटल गर्ल गेट अप उठ आनी चेडूं हो तो सोर पदवेदार
ओमनीपोटंट सूर पदवीदार देव म्हूण स्वत मानून घे. लटर फटर देव न्हय, देव सूर पदवीदार देव. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जायती क्रिस्तांवां स्वत मानिनात. जायती बेश्टी येता दिगोजांनी. जायते जाणां स्वत मानिनात. प्लीज जायते जाणां स्वत मानिना. म्हाका दिसता जायते जाणां स्वत मानिना. बेश्टी एका तेका बेश्टी भिवोन बी येताले नोका. स्वत मानताले सगळे मिलाग्रियो देवाची पदवी देवाची शक्ती मेळटाच आनी मेळूंकूच जाय. John chapter 11 verse 40, believe and will see the greater glory of God. भावात दवर आनी तूं देवाची वरती महिमा पळयतली. हो सूर पदवीदार देव, हे देवाची आमी ओळख घेवंक फावो. हे देवाची पदवीन आमी बरोवंक फावो. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी हे देवाची ओळख घेता आसतना आनी ताचे कांय गूण म्हळ्यार देव सगळें जाणा तो देव. तुवें देवाक शिकोवपाची गरज आमकां शिकपाची गरज. गॉड इज ऑल वायज. देव सगळें जाणार देव. देवाक कार्य करपाची गरज ना. जाय जाणां म्हाका अशी मेळ्ळ्यात, फादर देवाचे दोळे कित्याक फुटले रे, ताका आमी दुखवता ती ताका खबर ना. आमचे घरान उणें आसा ते ताका खबर ना. आमी कितले मागले पूण कांय मेळ्ळें ना. आशेन मागलें आसतलें, आशेन मागलेलें आसतलें पूण आशेन न्हय भावार्थान मागूंक जाय आसलें आनी तें देव दिता आसलो. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पूण देव आमचें दूख आमचें कोश प्रश्न जाणा. दुसरी, देव सगळोच पवित्र देव. कादोश अदोनाय, पवित्र देव. होली अँड होली, पवित्र देव तो. अपवित्र देव न्हय, देव पवित्र. देखून हो देव आपल्या भुरग्यांक उलोव करून सांगता. कोणा भाशेन जायात? हेजे भाशेन, कोणा भाशेन? देवा भाशेन तुमी पवित्र जायात. Book of Leviticus chapter 11 verse 44, be holy as your God is holy. तुमचो देव पवित्र. लेवीत शास्त्र सांगता तुमचो देव पवित्र तशी तुमी बी कितें जायात? कितें जायात? पवित्र जायात. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी एक देवाचें व्हडपण म्हळ्यार सगळो काकुतीवन देव तो. कसो देव? काकुतीवन देव. सगळी काकूत आपल्या भुरग्यांक काकूत दाखयता. एक काकलुटीन मनशाक भरता. दयाळ देव तो. हे देवाची आमी ओळख घेता आसतना देव कितें? दयाळ. पूण भाव न्हू, हे देवाची दयेक शीम आनी मेर ना. कितें ना? शीम आनीक मेर ना. जशी बूक ऑफ Psalm 102 verse 8 सांगता, तो सगळोच खणवाळो. देव सगळोच आनीक माये मोगाचो. देव सगळोच खणवाळो आनीक माये मोगाचो. हालेलुया, 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 Hallelujah. 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 हालेलुया, Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. म्हज्या बापा बरी तुमीच येयात. म्हजो बाप सुपून तशी तुमी सुपून जायात. म्हजो बाप पवित्र तशी तुमी पवित्र जायात. चाकून घेयात आनी पळयात. सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. सुन्या देवा हांव देखतना वच्या तुझ्या ती सूर केली कामा पूर्ण केत्रा तुशीच गोड गोड सोगला कोण कोण कोटा रोसना तुझी मोहिमा गायता सर्वोंडरा तुका तू कितलो सासना सासना तेन्ना गायता सर्वोंडरा तुका तू कितलो सासना सासना. म्हज्या भावान म्हज्या भयणी हे पवित्र वस्तीन हो सोर पदवीदार देवाचें हाजीरपण आसा. सोर पदवीदार देव तो He is perfect. He is Alpha, Omega. ताचे सवे कांयच उणें ना. तो देवा मुखार तूं आसा. मनान घडी शांती ना. पूण तुका सगळें आसा अशें दिसता पूण जायते फावटी जिवितान सगळें सुवणें काळोख निराशपण हांव साडलो हांव हरवलो म्हाका घडी म्हज्याच काळोखान म्हज्याच हस्कोतायेन गुलाम करून दवरलो आनी सोकलाक उडयलो. भियेनाका. पातक्यांक सोडूंक देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडला. John chapter 3 verse 16 God loved the world so much he gave his only son. All those who believe in him they may live eternity. That his son is with us. Emmanuel is with us to free us from all the bondages. Right now in the name of Jesus, precious word of Jesus and precious wound,
and precious blood of Jesus. Shika naka laka laka shirlaka laka shirla hala hala shirla. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. एवढार मका तुझे दर्शन दी देवा एवढार मका सोनभव दी देवा हाले काले शरा कला हाला हाले शिर ला 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 शिर शिरे बबरे 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 श्री री श्री री री श्री 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 हाला शिर ला हाला शिर ला 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 शिर हाला 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Praise Jesus. hallelujah, hallelujah. Chintana Bapan putak patuilo Ya samsara Mochi surbon kurcha Zaina nialu Good edo wallo Dunyan morchi gulamang suduncha Tenna gaita survundaratuka Tukitlovu sasna sasna Tenna gaita surbundaratuka Tukitlovu sasna sasna Krisietana निमाण्या त्या दिसा आपून माका ताच्या स्वर्गी राजा केदो सोंदू रूबरू पळोवंक ताका मान दिवन म्हणून Kedo wolo tundi Tenna gaita surbundaratuka Tugit lovo sasna sasna Tenna gaita Survundaratuka Tukitlovu Sasna Sasna म्हज्या भावा आनी म्हजे भयणी तूं आनी हांव वस्कोत ह्या वेळार हो देव आपले वस्कोतायेन आमचे वस्कोतायेन आपल्या भुरग्यांक सक्ती आनी बळ दिता ताची सक्ती ताचें बळ कोणाच्यान थाव घेवंक जायना ती दिवती स्वत मानून घे हे वेळाच्या ल्हान ल्हान वस्कोतायांचेर ल्हान ल्हान आडकोडीच्या प्रश्नांचेर नदर लायना खाय हे वेळाची नदर सोर पदवेदा देव तुझेर आपले हात उखलून ह्या वेळार बेसांवांनी भरता सोर पदवेदा देव ह्या वेळार तुका आशीर्वाद दिता ताची शक्ती आनी बळ
आख्खो संसार केदें व्हडलो हो संसार रुसपी दीव तुका ह्या वेळार आशिर्वाद दिता.